इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ते रिझॉल्व जर करतो असत तर एकदा फिल्डार येयल्याशिवाय जायना. फिल्डार येऊनच ते रिझॉल्व करचे पडटा. आणि मुळात म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणून आज पयलेच फावटी हांव काजूकट्टो ह्या गावात म्हणजे ज्या गावा खातीर आमी ऑलमोस्ट रस्त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या खातीर स्पेंड करता. 7+5 ओके, ऑलमोस्ट 12 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या स्पेंड करता. त्या वचून कंप्लिटली सायट पळोवची, थंयसर वेरियस इश्यूज फॉरेस्ट आनी बाकीचे आशिल्ले. आतां बाकीच्यांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिला. आमचे PWDचे परत लँड एक्विजिशनचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे रिजॉल्व करून अशा पद्दतीन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करप हाच्या खातीर हाचो दवरो आशिल्लो. ताज्या उपरांत वेरियस प्रोजेक्ट जे आमची गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसतली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें किंवा सांग्या वयलो ब्रिज आसतलो किंवा पंचायत बिल्डींग जी RDAच्या अंडर चलता. आता हे सगळें करता आसतना GSIDC आनी तेजे इंटरलिंक डिपार्टमेंट म्हणजे PWD हांच्याय मदीं इश्यूज आनी प्रोजेक्ट जाला कितें जरी थोडे प्रोजेक्ट 4-5 वर्सां जाली वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाल्या. वेगवेगळ्या कारणां खातीर म्हणटा आसतना लँड एक्विजिशनचो इश्यू आसतलो किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर सारको गावूंक ना तेद्या वेळार तेज्या खातीर इश्यू आसतले. बट आयज रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत बरेचशे स्ट्रीमलायन जातले. तांकां ज्यो टार्गेट डेटी दिल्या म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी आमची पंचायत बिल्डींग कंप्लीट करपा खातीर ऑक्टोबर पर्यंत 10 म्हयन्यांनी कंप्लीट करपाची म्हटल्यार. दुसरो तुजी जो ब्रीज आहा पळय न्ही तोय जाता तितको बेगीन ताका उरलेलें एक्सपान्शन हें आयदर PWDंतल्यान करून तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय. RMD प्रोजेक्ट रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ही प्रोजेक्ट तसो ऑक्टोबर आनीक 10 म्हयने वयतले. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो प्रोजेक्ट तसो फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी हँडओवर हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन करता जेणे करून ते फूल फ्लेज नवीन बिल्डिंगेन तांकां शिफ्ट करपाक जातलें. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत ते आनी एका पंचायतीचें काम करतात. ते पंचायतीचें काम हे कंप्लीट करपा खातीर ताका एडिशनल एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय आशिल्लो. तोय हांवें ऑलरेडी फोन करून दिला. संवेदन बी आसा बाबा तो आयल्या उपरांत आपल्याक ताजो फायदो कितें हेजो लोक विचारूच करिना. ते आत्ताच्या घडीक म्हाका IITचेर म्हणजे IITचेर म्हाका भाश्य करपाचें ना. बट जेन्ना टायम येतलो ज्या जाग्यार आमी IIT डिसायड करतले तेन्ना ते उलयता.